स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, तुम्ही श्रोतेजन ऐकूनच्या बसल्यांती तांच्या तशी ते समर्थ तत्वाक हांव पयले वंदन करता आणि आयच्या विवेचनाक सूर करूया। आतां पयले हें घेता ती कळ्ळें मना श्लोक आमगे सद्या ते 10 श्लोक चल्ल्या ती तात चौथे चरण असं सेम जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। तर त्या सर्वोत्तमा दासाची लक्षण कसली तीन तांणी पयली दोन सांगल्या ती कळ्ळें न्हय। पयले हांत आशिल्लें मनी लोचनी श्री हरी तोची पाहे जनी जाणता भक्त होऊन राहे। जाणता भक्त म्हळ्यार कळ्ळें ज्ञानी भक्त म्हळ्यार कळ्ळें की देव एकूच आसा आनी तो आमच्यान तूच आसा हें कोणा भक्ताक रियलायज जालें की म्हळ्यार तो मुख्य म्हळ्यार भक्त जाला, तो विभक्त ना देवाल्या थंय। दास सर्वोत्तम कोण? सर्वोत्तम श्रीराम राम तत्व। त्या सर्वोत्तमागल दास जो आसा तागल सेवा सतत करता तागल दोळ्या मुखार आता राम म्हळ्यार रामूच म्हूण न्हय, श्री हरी सुद्दां जाता, श्री शिव जाता, देवी जाता कळ्ळें। म्हळ्यार अंतर्यामी जो आमगेल्या आमी ज्या
देवाक मानता ती, गॉड ऑफ अवर अंडरस्टँडिंग म्हणटात. हां, प्रत्येक धर्मात विंगड विंगड देव आसता, जाल्यार सगळ्यांगेले तांगेले कर्तृत्व एकच, की भक्तांगेलें रक्षण करचें आनी भक्तांक भवसागरांतल्यान पार व्हरूंक मदत करची. हें तर ताची कृतज्ञता म्हणून सतत जो नामस्मरण करता, लक्षण कली सर्वोत्तमा दासाली की मनी लोचनी श्रीहरी तोची पाहे, जनी जाणता भक्त होऊ निराहे. तो जाणत भक्त अंधश्रद्धेच भक्त नाही. भक्ती म्हळ्यार अंधश्रद्धा नाही. अशीच कोणा दिशिल्ल्याक खंय येतन वतन पांय पडता वचुली, हां, किंवा प्रत्येक दिवसू खंयचे खंय देवीगेले फोट पेटयले आनी नमस्कारू नमस्कारू नमस्कारू. मंगळार म्हणकी देवी गणपती, बुधवार म्हळ्यार श्रीराम, ब्रस्तार म्हणकी श्री दत्त, शुक्रार परत देवीले, शनिवार हनुमंतू, हां, आयताराचे कोण आमगेलो सूर्यदेव, सोमाराचे परत शंकरू, अशी. आनी त्या त्या देवळांत वचून पांय पडचें येवचें, पांय पडचें येवचें. ताज्यान नुस्तें भक्ती ती अंधश्रद्धा जाली. आनी ते वचुल्यार हरकत ना, पण कसलेंय मागून घेनासतना आमी फक्त हेंच मागयेलो की देवा आमकां समाधानी दवर, कसले आसतांत आमकां समाधानी दवर, आमगेल्या मनांतले अस्वस्थता घालय. मस्त आमकां हें मेळ्ळी, कितलें मेळटा की आमकां अजुनी हें मेळचें बाकी आसा, अजुनी तें मेळचें बाकी आसा, अशें येवन कसलें मेळ्ळी थंय आमगेलें लक्ष जास्ती वता. कसलें देवान दिल्ल्या, हां, भरपूर असो ताची गंमत करया, ताची मज करया, तें एन्जॉय करया, हो विचार देवा मनांत येवन आसतांत तूं देवा तूं कितलें दिल म्हाका. हां, देशी किती हजारोंच्या हातांनी घ्याया फक्त दिले की रे एक डोकं दोन हात उके. हां, तशी एक मात तेणी दोन हात दिल्यात घेवच्या, कितले म्हूण घेवच्या जाता आमकां. जाल्यार प्रत्येक पंथां गरज पडली तेन्ना तो पुरयता. ताणें फक्त द्रौपदीकाची वस्त्र पुरयली ती, सगळ्यांक पुरयता तो. आनी हें जो जाणता आनी तो भक्ती करता, भक्त जावन राबला म्हळ्यार ताका मी पण वर न्ही. ताका बरोबर कळल्या की आपणच देवालो, देव मगल नाही. देव मगल असल्यार कल जाता, हांव देवाल्या मागता राबता, मगल देव म्हणा पण तान म्हाका हें दिवंका, तान म्हाका तें दिवंका. न्हय, हांव देवालो. हांव देवालो आसतना पण देवाक कळटा की कर्तव्य कसलेंच तें तो दितो बसता. आनी गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा, साधन सोडणी प्रती एक नवविधा भक्ती दिल्या. त्या पायरे एक 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 करून ही एन्जॉयज भक्ती करची सुद्दां, भक्ती साधन करची. तो म्हळ्यार गमतीशीर समाधानाने आनंदान करता, जे काही करता ते आनंदान करता. हें एक ताजें लक्षण जालें. आतां मुखाल हान तुतांनी आनी लक्षण दिल्यां ती कल मॅरी. सदा देव काजी जिजे देह जाचा, सदा राम नामे वदे नित्य वाचा, स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता सदा देवकाजी, देवकाजी म्हळ्यार देवाल काम. देवाल काम केल्लें सगळ्यांक सगळें पुरोवचें. आनी देव कल हांगा चार हात आनी कितली माती अशी घेवन येना दिवच्याक. तो आमगेल तुमगेल देहांत थावनूच प्रगट जाता. आनी सगळ्यांक कल जाय तें जिथे कमी तिथे आमी प्रेरण दिता मनुश्याक की हें मगल काम आसा, ह्यांग वचून हें करी, हाक दी ताक दी, हां, हाका अमूक मदत करी, ताका कले काण दी, ताका शिक्षण दी. धन म्हळ्यार कल नुसतो पयसोच आसना. पयलीं श्री सुक्त म्हूण आसा, ताचो अर्थ गमतो एक वाचलो. श्री म्हळ्यार लक्ष्मी. तर ते लक्ष्मी गल कलकले हें लक्ष्मी म्हळ्यार कसकस नुसतें धन म्हळ्यार पयस न्हय. लक्ष्मी म्हळ्यार बुधवंतपण ही लक्ष्मी आसा. हां, बहुश्रुतस्य ही लक्ष्मी आसा, औदार्य ही लक्ष्मी आसा, दानतस्य ही लक्ष्मी आसा, शौर्य ही लक्ष्मी आसा. खंयचे गुण म्हूण आसात की ती लक्ष्मी आसा. आनी ती लक्ष्मी कशी येता, विरांगना ती
विरांगना शिवागल्पत ही ती विष्णू सगळ्यांगल पालन करता आणि त्या लक्ष्मीगल थ्रू करता. ती लक्ष्मी वाजत गाजत येता. लग्न जाऊन नवीन हक्कल घर आणतो, घरभरण करतात न्ही, आणि माप ओलांडून येतात तशी. आणि दुसरी एक अलक्ष्मी असता. अलक्ष्मी म्हळ्यार कले आलस्य, कोणाक नाडचें, कोणाक पिडचें, टेबला मुळान थानू, ड्रॉवरान थानू, म्हळ्यार लाच खावची, हें करचें, अशी भ्रश्ट पयसो, काळ पयस जी कमायता ती अलक्ष्मी. ती कलह हाडटा घरांत, दारिद्र्य हाडटा, दळिद्र्य हाडटा. आमकां ती लक्ष्मी नाका. तर जी लक्ष्मी वाजत गाजत येता ती देव काजान तूं जिजोंका. देह आमगल देह जिजोंका. देह हें सुदृढ देह ही एक लक्ष्मी असत. सगळ्यांक सुदृढ देह मेळना. हां, सगळ्यांक सुदृढ देह मेळना. कले कले आता वय जायना पडे कले देहाची कुरबुरी चालू जाता, ती ना. पण चलता फिरता आहे ना. चलती का नाम गाडी, चलती नाही तो खटारा. हांव केन्नाय म्हणटा कशी आसपाची म्हळ्यार चलती का नाम गाडी. मस्त फंत गाडी असता, केन्ना केन्ना खटार असता. खटार असली तर न्हिदोन रावचें. जाल्यार चलती का नाम गाडी आशिल्ली तर जितलें आमच्यान जाता तितलें स्वताकय मदत करची, घरच्यांकय मदत करची, बायल्यांकय मदत करची, आईल गेलेल्यांक. हां, तूं हे कबीर केन्नाय म्हणटाले, नाही तुलसीदास कबीर हांणी केन्नाय सांगून दवरलें. तुलसीदास सांगता ती की कशी तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाय. कोणा गोत्तू खंयच्यान थांबता देव प्रगट जातलो म्हणून कळना. लास्ट टायम हांव तुमकां एक काणी सांगिल्ली, तुमकां उडास आसलेली. एकल्याल प्रारब्ध भोगून जायनाशिल्लें, मस्त कश्ट काडतालो पाप मानतालो. निद्दलकड आशिल्लो, ताका जागेरीत सगळें तागेलें शी शू सगळें जागे जातालें. चल्ल मस्त काळ पळयतालो. तान्ने बेजान येवचें बंद केलें. तो खंयची वचून राबलो. कोणें जवाबदी नाशिल्ली ताणें आपयलेली. आणि तरी हो नामस्मरण करत रावचें हांसतची. आणि सदां कले श्रीहरी लोचनी पाहे, लोचनी श्रीहरी तो पाहे, कळ्ळें. आणि ताका नामस्मरण करता रावचें. तर एक फंतान्ने ताका चल्ल्याल नांव कलकी आशिल्लें तें नांव घेवन आपोवंच भितरी बाग येलुगण ताका चल्ल आयलो घरांत. घरांत आयलो, पप्पा यो देवा कल जाल तुका म्हूण सांगून ताका व्होर न्हू, बसकार व्हो न्हू, ताका उब बांद व्होर न्हू, न्हाणयेंत व्होर न्हू, ताका स्वच्छ न्हाणयलें, कपडे बदलले. हां, ताका एक खुर्चीन बसयल गोमटें करून, पण नाशी आजूबाजू आधार दिवन बसयले. आनी ताका सगळे घाणेरडे कपडे काडून बरेच बेड्ड तयार केलो. आनी ताका ताजेर न्हिदयलो. आनी तागेले कपडे धुवन सुकत घाले, ताका पोट्टा घाले बसोवन. आनी सगळें करून हांव आत्तां येता हां भायर वचून म्हूण वचूलो. अरे तूं कशें इतलो बदल्लो. ना म्हाका वायट दिसलें, हांव करता तें चुकीच करता न्हय म्हूण म्हाका वायट दिसलें. म्हणून आपण तुका मदत करूं आनी भिवू नाकात, नित्य येता पण. आनी नित्य येवच्या लागलो. आपोवंच भितर तूं आपय हांव येता. ताका केन्नाय बाथरुमा वचचेंच आपय भितर तो चल येतालो. आनी ताका घेवन वतालो पापो, पाटुंबळी घालून घेवन वतालो उबान घेवन. नाल्यार ताका पोट दिवची कल करचें पळोवन करतालो. तरी एक दिवस ताका दिसलें मगल चेडूं इतलो वायट जालेलो, वायट संगती लागून ताका बापूस म्हळ्यार नज जालेलो. एकदम इतली प्रीती खंयच्यान आयली बा म्हणून ताणें तागेलो हात पकडलो. आनी ताका म्हळें चेडा हांग यो, हांग मल्ल्या बैस. खरें सांग देवा तूं कोण आस रे, कोण आस. मगल चल्लो इतले दिवस इतलो वायट वागतालो, एकदम एक क्षणांत इतलो बदल्लो वे तो. कोण आस तूं, म्हाका दाखय, म्हाका खरें तुगेलें रूप पळोवचें सर. तावळी स्वामी समर्थ प्रगट जाले ताज्यांतन. स्वामी समर्थ प्रगट जाले आनी म्हणाले की वत्सा कांय काळजी करूं नाका. तूं मगल नांव घेतलें, हांव तुजेर उपकार करना. तूं नाम घेवन घेवन म्हजेर कर्ज जावन पळया. तें कर्ज फिटोवचें येता हांव. आनी कर्ज केन्नाय तूं तूं कशी मगल भक्त पळय तशी मगल भक्तांगेले हांव भक्त आस. हांव भक्त, हांव जाणतो भक्त आस. हांव जाणता की कोण खरो भक्त आस, कोण पट्टी भक्त आस म्हणून हांव येता. हय वे देवा भोव बरें जालें तूं दर्शन दिलें. आतां एक काम करी, म्हाका हांगा मुक्ती दिवन सोडी आनी जगचें ना म्हाका. आपणें सगळें पळयल्या आनी तुका त्रास दिवचें म्हाका मनान ना.
मग मी तुका त्रास जाता तें म्हाका वायट दिसता तेन्ना म्हाका मगल हांगाची आयुश्य संपोवन सोडी तुगेलो हातान तसं. तो म्हणाल होय हांव करूं शकता पण हांव करना मा कल्ल्या करना विचारी तुगेले थोडे प्रारब्ध भोगचे वरल्या इतलें सगळं भोगलें तुवें आतां थोडे प्रारब्ध भोगचे खातीर तू परत जन्म घेवंक लागतलो न्ही आत्तां देह दवरल्यारी तेमी ती तशें कोर नाका. हांव आस न्हय हांव मगल भक्तांक ते प्रारब्ध भोगतना तांकां मनाक त्रास जायनाशी देहाक त्रास जायनाशी मदत करच्याक हांव आस. हां हांव भक्त काज करता तूं देव काज केलें. आतां थंय तूं ऑफिसा वतन सगळ्यांक पाविलो आतां रिटायर जायना पण सुद्दां सगळ्यांक तुज्यान जाता तितलें तूं बरें केलें सतत नामस्मरण करतस ताक मगल कर्तव्य आस. हांव तुका पळयता भिवू नाका ते प्रारब्ध भोगूनूच तूं मज्जान तूंच एक जातलो अजिबात भिवू नाका म्हण. तर तशी आत्तानी सांगलें तर तो दास सर्वोत्तमाचा सदा देव काजी झिजे देह ज्याचा कोणाक कल्ल मदत जाय की कितली पण तांगल्यार कामाची येता ती. हां मस्त तांकां मदतीची गरज असता तावळेक दर पण तां पयशे काणून बांद दिवच्या जाता ती म्हूण सांगू जायना जाल्यार जी काय तांकां मदत करूं जाय जर आमगेले कोणें गुर्ताचे असले तांकां सांगून तांगेले थ्रू तांकां मदत करूं जाय जर किंवा कशी तांकां एक पट्टा मेळटा की ना तें पळोवन आमी जेवतना आमगेल्यांतले 4 घास तांकां दिवचे काही हरकत ना. कळ्ळें जालें. सदा रामनामे वदे नित्य वाचा तांकां राम नाम घेवचें शिकोवचें रामनामाची आवड लावची. आमी गोमटें करून म्हणटा बसल्यार तांकांय उमेद येता न्ही म्हणया म्हण दिसता. आतां आमगेले घार एक कामाचें आसा आमी ते दीप नमस्कार नित्य करतात ती कसुऱ्या जवळ जवळ पाठ जाल्या ती आमी सांगाती राबता दीप नमस्कार करूंक बरोबर 7 घंटे बाबा चला दिवे लागणी झाली मग दिव बिव लायता आणि आमी दीप नमस्कार तेगा जाणां मेळून करतात कितलें बरें दिसता. स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा. आतां हांगा देव काज म्हळ्यार देवा पूज मात्र न्हय देवा पूज करची आसताची पण नुस्ती देवा पूज न्हय. हां तरी जे आमगेले एकांत देव आसा अशी समजून माणुसकी दाखोवची. आतां मुखार ते सांगता स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा. आतां स्वधर्म म्हळ्यार 2 नमुन्याचे आसात. गोरा कुंभार म्हणटा की तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम देह प्रपंचाचा दास देह प्रपंचाचा दास सुखे करो काम तुझे रूप चित्ती राहो देहधारी जो त्या ध्याते विहित नित्य कर्म. देहधारी देह धरून आयल्यान म्हणा पडे आमी खंयचे तरी आमगेले व्यवसाय आसता आमगेले कले आसता पोटा पाण्याचे प्रापंचिकाक काज करून गृहस्थाश्रम महत्वाच कल्ल्या सांगला तो स्वता प्रपंच तरी पळयताची पण बाकी 3 जे आसा ती तांकांय तो पळयता. हां ब्रह्मचारी आणि बाकी 3 लोकांकय तो पळयता संन्यस्त साधक सगळ्यांक तो प्रपंचीक पळयता. संन्याशांक हांकां तांकां तेमी ती तांकां फ्री दवरता की बाकीच्यांक शिकयशी अध्ययन अध्यापन करूंक. हां तर हे जे करतात तो स्वधर्म म्हळ्यार आतां स्वधर्म करच्या पयशे लागतात म्हणा पडटा आनी करका न्हय. जोडो निया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करीक उत्तम व्यवहारे लक्ष्मी अलक्ष्मी न्हय जी वाजत गाजत येता श्रम करून अशी निडलाचे काम गाळणं मेळ्ळें जी लक्ष्मी आसा ती खरी लक्ष्मी. ताज्यान आमगेलो जर देह पसलो न्हय तर तो दास सर्वोत्तमाक जावंकाची तागेले मनांत वायट विचार केन्नाय येना ती. हां तो स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा उत्तम देवा गेलो स्वधर्म करता तो. कळ्ळें. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आतां हांगा 2 नमुन्याचे स्वधर्म आसत. कळ्ळें. जाती वर्ण प्रमाणे आमी खंयचे जातीन जन्म आयल्यान ती किंवा खंयच्या घरान जन्म आयल्यान थंय कलपणी तांगेलो एक व्यवसाय आसता. आतां जुलाही म्हणटा हो कबीर हें विणटालो शाल्ली बिल्ली विणून विकतालो
हं? तशी तुलसीदासाल आणि कले आशिल्लें. नंतर आनी मस्त जाणांगेर चोखा मेळा तागेले गोरवां आनी मेलेले गोरवां व्होन व्हरून तें हें करचें, सगळ्यांगेर रस्ते झाडचे, हें तागेलें काम आशिल्लें. हां, संत तुकारामागेले सावकारी धंदो आशिल्लो, ते कोण पयशे मेळटाले जाल्यार तो फक्त स्वता प्रपंचा खातीर वापरनाशिल्लो. हां, आणि इवन संन्यासी लोक सुद्दां सर्व भिक्ष मागून हाडटात न्ही, कोण भिक्ष दिल्ली तांकां कल्लेपणी शिकोवंका, तांकां कल्लेपणी आमी रिटर्न गिफ्ट दिवंका. आतां रिटर्न गिफ्ट म्हणलेली ही प्रथा हल्ली आयल्या, ताजें एक कौतुक जावन बसलें. रिटर्न गिफ्ट दिवचें, कोण कितलें रिटर्न गिफ्ट दिता हाजेर तें रजोगुणी स्वार्थान. हां, हांव इतलें दिलें, तूं तितलें दिलें, हें तशें न्हय. आतां समर्थ जेन्ना भिक्ष मागूं वचात 500 घरांत किंवा तांगेले जे सहकारी आशिल्ले तांकां पेटयताले भिक्ष मागूंक, फाल्यां डोनेशन मागूंक. हां, तावळ फोटोग्राफर आसनाशिल्ले तांचे सांगात. ते वताले आनी जय जय रघुवीर समर्थ म्हण एक मनात श्लोक म्हणचो. त्यो बायलो धांवन येताल्यो दिवच्याक, भिक्ष दिवच्याक, भिक्ष घेवची आनी तें म्हण न्हू ताचो घोमटो करून निरुपण करून अर्थ सांगचो. ताज्यान कल जातालें तांगेल कले प्रॉब्लेम आसत की ताजी चवकशी करची, ती कशी आसती, कसली आसती, सगळ्यांगेर बरेपण जावो, हें करो अशें. आनी शिवाय एक तरी बायल मनशी इतली कोपिली समर्थांचेरी, सकाळीं येवन हो एक रामनाम घेता बसता बाम. तिगेल बामणाक कल की त्रास जालेले ते म्हळ्यार ही लाच खाल्ली आसतली. ताका पोलिसान पकडून व्हेल्लो. तागेल चूक नाशिल्ली, पण तो कल म्हणटा ती निश्काळजी आशिल्लो. तेमी तागेल हाताक तो गुच्यांनीच ताका फसयलो आनी ताचेर बालंट आयलें, ताका धरून व्हेल्लें. तर तिका कल दिसलें हो योगी जोगी येवन रामनाम घेता, ते रामनाम सथंय स्मशानान म्हणचें आसता, हांगा न्हय. आनी तो अशी कोर न्हू आमकां सगळ्यांकय ती सांगता आमी हें जातात खंय कळ्ळें, अशा कल म्हणटात ताका अपशकून करता म्हूण. तर तिन्ने ते जमीन पुसचें हें आसा न्ही आमगेलें बार्दनचें बुरशी जालेलें, तें काडून वल्लें ताका झोळयेंत घालें, धुळीन माखिलें, तें घेवन वचुलें. बरें जालें म्हण आशिर्वाद तोंड भरून आशिर्वाद दिले. तरी आनी वचुलें आनी तें बरें करून धुवन 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 स्वच्छ केलें. स्वच्छ करना पडे तें सुकयलें आनी तांतुले धाग एक विंगड काडले. पिंदील आशिल्ली न्ही, घोमट्यो धागे विंगड काडले आनी ताजे हातारी अशी वात्य केल्यो, वात्य करून ताजे दिवे केले आनी ते दिवे लावन नंतर तिगेल बामण आयलो बरो जावन, कळ्ळें न्ही. ताका सोडलें, तागेलें बालंट वचुलें आनी आयलो. तर तिका वायट दिसलें. तरी तिन्न विचारलें तूं कशी सुटून आयलो म्हण. तरी अशी एक जोगी आयिल्लो, तर तान्नें आपणागेल खातीर साक्ष दिली की हो मनुश्य तशें ना, ताका सोडात, तान्नें करनी म्हूण. आनी खरो गुन्हेगार सोदूंक ताणें मदत केली आनी म्हाका सुटका जाली मगली म्हूण. तर तिका इतलें वायट दिसलें, रे तांगेल आंगार हांव तसलो फडक मारलो आनी तांगेल झोळयेन बुरशी कपडो घालो, तांकां वचून मेळका म्हूण. म्हणून ती हे श्री समर्था म्हाका माफ करी म्हूण धांवन आयली आनी तांगेल लोटांगण घालूं वचुली. पळयलें कल्लें सगळें आंगण बरी, घर बरी, कितले दिवे गोमटेची, झग 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 झग. सांज वेळ जालेली आनी दिवे पेटयले ती. तावळ तांणी सांगलें पळय तूं कल्ल्याक माई बेजार कल्लें पावता. तूं म्हाका तो कपडो दिल न्ही, म्हळ्यार नाशिल्लो वात्य, बरें जालें, बरें तूं दिलें म्हाका. हां, ताजे पळय धुवन हांव ताजे वात्य करून ताजे पळय दिवे कितले गोमटे केले ती, कितले लायले ती. कोणकी म्हाका तेल दिलें, तुवें वात्य दिल्यो आनी अशी. तेमी ती ना ना म्हगेली चुकी जाली, हांव अशें करनाशिल्लें. ते म्हणाले हय, प्रत्येक मनशांत वायट गूण आसतात, त्याची जर बरें हांत कन्वर्ट करूं जाता ती. ते कशें करचें तें पळोवंक आमी. आनी हेंच आमगेलें कर्तव्य आसता आनी ताजे खातीर राम नाम घेवंका. राम प्रेरणा दिता त्या प्रमाणे. तर स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा. ते हो कबीरू शाली विणतालो. एकाक म्हळ्यार तुगेल्यात इतले फॉलोवर्स आसा ती पुरे तूं घार बशील कडेन सगळें मेळटा, ते शाल्ली घेवन विकूंक कल्ल्या वता तूं थंय बाजारांत वता वचून बसता म्हूण.
तावळ तान कल कितलं गोमट उत्तर दिलें तो सांगता वचन आसन कल करूं हें विणच्या कामय तागलेंच आस आपण तागल एम्प्लॉय आस आनी तोची गिरायकागल वेस घेवन रामूच मगल राम म्हाका मेळूं येता आनी म्हणटा मगल शाल खंयस दी हांव काल ऑर्डर दिलेली मगल शाल दी म्हण तावळ ताजे राम नाम उमटलेले शाल ताका मेळटा तो खुशी जावन मग रामाक खुशी जाता तर रामान इतलें म्हाका दिल्लें तर तो गिरायक जावन म्हणलें येता ताका कसलें कारण ना सारनपण घेवन येवच्याक जाल्यार म्हाका हडपण दिवचे खातीर तो येता आनी वता तेमी ती हें कल जाता की मगल विहित धर्म हांव सोडनी आनी स्वरूपी राबचें स्वस्वरुपान तूं म्हळ्यार तें कर्तनाची कल कोरका मगल सहज धर्म म्हळ्यार माणुसकी वागका एक धर्म केलो आमगेलो वेवसाय केलो तो एक धर्म आनी माणुसकी हो आमी मनुष्य म्हूण जल्मा आयली त्या वेळार आमकां लागून सहज धर्म सहज आयते इति सहज धर्म आहा कळ्ळें न्हय त्या मनुष्य म्हूण जल्मा आयली म्हणून मनुष्यत्व हें मनुष्यत्वाने माणसाने माणसाशी माणसा वागावे म्हण तशी तेंची हल्ली कमी जाल्या तर हो जो वागता तो उत्तम साधक आनी तोची जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा सगळ्यांक ल्हान तें पळोवन आनी शिवाय स्वरुपानुसंधान दवरचें म्हळ्यार कहलें ह्या आज्यांत राम आस ताज्यांत राम आस ताका दोळ पळय कितली गोमट आसा ती आमगेले घर काल आमगे चलयेले घर वचूलेली तांगेले घर एक मेड आस गुलाबा फूलशें आसता दिसच्याक तिन्नी मल्ल्या पळयलें म्हाका सांगता युअर फेस लुक्स लायक अ बेबी तर हांवें तिका म्हणलें तूं कितलें गोमटी दिसता गुलाबा फूलशें तशी राब म्हूण ती काय खुशी जाली म्हळ्यार ह्या सगळ्यांत हांव न्हू हें तेज कोणा गेलें हें रामा गेलें ती मुस्लीम आस तुगेल अल्ला गेलें तेज तुगेल चेहऱ्याचेर आयलें ती खुशी जाली अल्ला राम सगळें एकूच हें प्रबोधन जालें आनी आमगेल मट्टाक आमी देवाल काम केल्लें अशें जालें मगल काम न्ही देवान प्रेरणा दिली त्या मल्ल्या थंय घडलें तेमी ती आनी सगळे कडेन तोच दिसता प्रत्येकान तूं प्रत्येक मनशान तूं प्रत्येक मुर्तीन तूं प्रत्येक खावच्या खातना अरे कितलें बरें जाल्यां मगल रामाक हें आवडटा प्रत्येक प्रसाद म्हूण आमी खावचें अशीच उडोवचे खातीर खावचें ना तेमी घेवन शक्यतो उडोवन हें करचें अन्न हो पूर्ण ब्रह्म घेवन उडोवचें ना हें एक ठरोवंक आनी तुवें स्वधर्म आसता म्हळ्यार कितले उपाशी लोकांक पडटा मेळना तें दवन दुसऱ्यांक वांटचें तो एक स्वधर्म अशी तेमी समर्थ म्हणटा ती सदा देव काजी झिजे देह जाचा सदा राम नामे वदे नित्य वाचा स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा जय जय रघुवीर समर्थ आता मी मूळ दासबोधाल्या वळया 18वें दशक आमगेले 4 समाज जालेले आज 5वो समाज तर 4थ्या समासान कल्ले केलेले देह दुर्लभ निरूपण सांगताशिल्ले खंयचें देह दुर्लभ देह कितलो दुर्लभ आसा पटकन नरदेह देह म्हळ्यार खंयचे पूण देह तशें मेळटा ती जाल्यार 4थ्या समासान तूं दुसऱ्या दशकान तूं 4थ्या समासान सुद्दां मानवी शरिराचें महात्म्य सांगता कडे पहिल्या दशकान सुद्दां नरदेहाचें स्तवन केल्या धन्य धन्य हा नरदेहो येथील महत्ता पहाओ जो जे वांचिल तो ते लाहो अशी कल्ले करचे मनान तें ताका तें करूं जाता बाकीच्यांक करूं जायना ते परस्वाधीन आसतात एक मोही सगळें करता आसता पाप कोणाक चुकून पांय पडले तरी मोर वता वय की न्ही तांगेलें आयुश्य कमी सगळें तांगेलें कितली बुद्धी कमी हें सगळें मानवी शरिरान तशें न्ही जो मेंदू दिला जें मन दिल्या इतले गोमटे गोमटे अवयव आमकां दिल्या ती कल्ल्याक दिल्या ती दुर्लभ कल्ल्या म्हळ्यार आमकां इतले दिवस था इतले जन्म था युगान युग आमी ते 84 योनीन फिरतस ती मुय जाली पक्षी जाले आनी कसले पशु जाले डुकर जाले गाड्डव जाले सगळें कोण जालें आतां लॉटरी लागील वारी मनुष्या देह
देवा म्हाखांथान सोडय, देवा म्हाखांथान सोडय. कणे सूण जावन आयले. कोणकी म्हाका म्हणटाले सूण जो जाता पळय, जो प्रामाणीक अगदी कल म्हणटा ती सूण अगदी हें आसता खंय लॉयल आसता तागेल्या मालका लागीं, आनी त्या मालका गेल्या हांत कितले एक रूप जाता की ताका मुखार जन्म त्या मनुश्यागेल मेळटा. ते एक देह हें साधन आसा. साधन कल खातीर साधन म्हळ्यार आमी कलेपणी कोरका म्हणून दितात न्हय. तर कल करचें तर खंयचेंय साधन म्हळ की एक चाक वचपा तें एक साधन आसा. भाजी कापूं जाता, कोणाक पेस्कात हें करून मारून घालूं जाता, हात स्वताल कापून घेवचा जाता निश्काळजीपणाने. कलेय करूं जाता, आत्महत्या करूं जाता, कसलेय करूं जाता. जाल्यार खंयचो तो जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा कोण, तर त्या साधना सदुपयोग कोण करता की तो उत्तम साधक. दुरुपयोगय करूं जाता, दोन्ही शक्य आसता. तशी देहाक आमगेल्या इतलो देह मेळ्ळा कल खातीर मेळ्ळा, तरी आमकां अजुनी आमी इतले जन्म घेतले जाल्यार आमकां अजुनी कळ न्ही की हांव खरें म्हळ्यार कोण, हांव खंयच्यान आयला, म्हाका खंय वच्चें आसा. हांव परमेश्वरूची, म्हगेल भितर परमेश्वर आसा, पण तो म्हाका जाणयना, तो म्हाका भासना. म्हाका ताजें हेंची जायना, फील येना. कसलें म्हळ्यार नजर सतत भायर. तर ते केन्नापणी भितर ही नजर करून आमी स्वताक पळोवंक आनी स्वता गेले बरोची सदुपयोग करून घेवंक शरिराचो. कळ्ळें. शरिरा शिवाय पयले छंतान सांगलें, शरिरा शिवाय नुसतो आत्म कसलें करूं शकना. आमगेलो देह जड, मड हें कसलें करूं शकना. ताका कोपू येना, रागू येना, प्रेम येना, कसलें येना. हात उबार या म्हळ्यार हात उबारचो येना, कसलें ना. पण तांतू जेन्ना आत्मतत्व फिरता की आत्मतत्व अंतरात्मा आसता, तावळ तो मनाच्या वाहनांतन तो देह पटपटी उठोवन बसता. शंकराचार्या लागीं ते हिन्ने मंडन मिश्राल बायलेने एक अशी प्रश्न घाल संवसाराचो. तांकां बाप संन्यासी, तांकां गोतना. तर तांणी सांगलें म्हाका 6 म्हयन्या मुदत दी माते, हांव ताजो अनुभव घेवन मागीर तुगेल्या प्रश्नाक उत्तर दिता. जायत म्हणाली. एक राय मोन पळयलो, तागेल शव ते लासूं व्हेलेले. राय म्हळें तर की शेवटी गेले की ते लासचेंची आनी ताजो कसलो उपयोग ना, जाल्यार घाण पडटा. जाल्यार गेलेले मात्र तरी हान्य वचून थंय तांकां सिद्धी आशिल्ली, परकाया प्रवेश. म्हळ्यार आपणा देह खंय की गुहेंतून निपोवन दवरलो आनी त्या देहांतल्यान भायर पण ते राया गेल्या शरिरांत प्रवेश केलो. अरे राय जिवन जालो, राय जिवन जालो, सगळ्यांक खुशीची. राणी खुशीची. राणी सांगाती 6 म्हयने सुमार तांणी संवसार केलो. तावळ तांकां संवसारांतले डाव पेच म्हळ्यार कळ्ळें, संवसारांतलें दुख्ख म्हळ्यार कळ्ळें, सूख म्हळ्यार कळ्ळें, आनी ते सगळें अशाश्वत कशी हें कळ्ळें. आनी तांणी कडेन परत येवन कलकी निमित्त जालें म्हूण राय परत मेल्लो म्हणाली. हे परत येवन आयले आनी तांणी त्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें. म्हळ्यार अशी जाता. तर देहा शिवाय नुस्तें आत्म्याक कसलें करूं जायना. तांकां अनुभव घेवंक जाल्यार तांणी देहाचोच आसरो घेवंक. देव सुद्दां वायू रूप आसता ती, राम तत्व म्हूण दिसता. जर राम तत्व नुस्तें कसलें करूं शकना, तर श्री राम जावन देह घेवन जन्म आयलो. कृष्ण, श्रीहरी, विष्णू तांणी 10 इतले जन्म घेतले. दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय परब्रह्म तांणी जन्म घेतले. कसलें कारण आसतलें सगळ्यांगेल बरेपणा खातीर. पण ते बरेपण तांगेली इतली शक्ती आशिल्ली. नुस्ती शक्ती कसलें करूं जायना, ताका मिडियम लागता, ताका नरदेह लागता, जाल्यार तो दुर्लभ. तेमी ती तशें करका, आमी ताजो सदुपयोग करका हें सांगलें. तेमी ती ते समर्थांनी गेल्ले हांव तूं एक गोमटो मुद्द मांडलेलो की तुमी परमेश्वराक पुजन करचें स्वय, तरी एखाद्या देहाक जो गरीब आसा, जाका गरज आसा, ताका पट्टा घाला ती, ताका सुविधा दिया ती, ताका संतुश्ट करा ती. म्हळ्यार ताका वेवस्थीत जेवच्या बिवच्या दिवन तागेलो अंतरात्मा तृप्त केलो की तुगेलो अंतरात्म्याक तो पावलो. कळ्ळें. प्रत्येकान परमेश्वर आसता. जाल्यार हाच जर तशें न्ही की गाडवा पुजन करता भशेन, गाडवा कसलें कळनाची तशी न्हय. कळ्ळें न्हय. तेमी ती तांणी सांगलें की अपात्राचें पुजन करूं नये, पण अपात्रान सुद्दां तागेलें अंतकरण दुखूं नये. कळ्ळें. तांतूसो देवाल अंश आसा, थोडो कमी आसतलो पण आस. कळ्ळें.
ताका सुद्दां बरेपण जावची इच्छा करका जाल तितली मदत करका. आणि ही सुद्दां भगवंतागली इच्छा, भगवंतागलेच हें एक रूप असे समज का. आतां स मास पांचवे हातून करंट परीक्षा. करंट म्हळ्यार खल्लें हें आसता न्ही, करटे म्हणटात न्ही, नारळा करटे भितर गाबो बरो नारळ आसा, ताजे भितर बरेंची देवाची करणी नारळात पाणी म्हणटात, ताचें गड उदक शियाळ्यांत. जाल्यार ते करटेस न्ही ते लास्टाक मात्र उपयोग, ताजो उपयोग केलो ना. तशें मनुश्याक इतलो बरो देह, दुर्लभ देह मेळून सुद्दां मनुश्यागलो तो करंटेपण म्हळ्यार कल्ले म्हणून ताजी समर्थान सांगल्या. आलस्य म्हळ्यार आळशीपणा, मूर्खपणा आणि दुश्चितपणा म्हळ्यार सांगता असं हिगे लक्ष दुसरी कडेच खंय पुढे लक्ष दिवचें ना, मनार घेवचें ना, कान्नार घेवचें ना, कलेना आपणा जाय तेंच करता अशें. ताज्यान कल जाता तुमी असल्यांक कसलें बरेंपण करूंक जायना. तुमगेलो टायम वेस्ट जाता. तेमी दासबोध तांणी तें एक समीकरण सांगलें. आळस, मूर्खपणा, दुश्चितपण म्हळ्यार करंटेपण कल्ले कोणाक ते करंटेपण म्हणटात गो तसले अनुकूलता आसता. तुमी आतां कितलीं जाण कामाची आमगेल्या घराचे कामाची येता, तिगेल पापशें दिसता, ती कितले समजायल्यार कळना, ती तेंच उलयता, कितले शिकोवचे गेल्यार शिकना. तिगल कले पूण बरेंपण जावंका म्हूण मस्त प्रयत्न करतात, पण जायना. अनुकूल आसून सुद्दां मनुश्याल देव तिकाय मेळ्ळा म्हाकाय मेळ्ळा. जाल्यार अशी की मूर्खपणा, आलस आनी लक्ष दिवचें ना. लक्ष दिल्यार मन हें इतलें गोमटें देवान दिल्या की आमी मन घालतात न्ही, मना पासून जें करतात तें लक्षांत रावता, तें रजिस्टर जाता, सगळें लक्षांत रावना. तेमी मन लावन करचें हें कोण करता, आमीच करता. एक मिनीट. तर ताणें सांगलें अनुकूलत आसून सुद्दां कोण ताजो लाभ घेना की तो करंट. आतां फॉर एग्जाम्पल ताणें सांगलें मापान आमी धान्य मोजतात वय की न्ही, तांदूळ मोजची सुद्दां एक वाटी आसता. एक वाटी काडी, 2 वाटी काडी आमी तांदूळ घेता ती धुता ती ताची शीत करता ती आमी जेवता ती. पण त्या वाटीक खावचें जातलें धान्य जायना. तशी थोडे लोक सगळे गराड्यांत आसता ती पोथ्यो पुराण मस्त वाचता ती. त्या पंडितागल गराड्यान तो पंडीत जो सांगता कीर्तन हें तें करता, तागल पांय चेपचें काम करता तो सेवक. आनी हांगा थंय तें मंदीर झाडचें काम करता, हें करता तें करता. जाल्यार कायम विचार आपणागल प्रपंचाचे म्हळ्यार ताका स्वतागल कले कोरून घेवंका बरेंची म्हणून कसलें ताका शिकूंक पळयना. उलटें अर्धवट कले पुणी कान्नार पडता न्ही. हांव इतलो व्हडलो हरीक कीर्तनकारागलो आपण सेवक असो म्हूण ताजोच गर्व जाता ताका. आनी कले पुणी अर्धवट कान्नार पडलेले ते चुकीच उपदेश करताची होच गॅड्ड जावन बसता. काही दिवसांनी भगवे कपडे घालच्या सूर करता, आपणाक गुरू म्हणून घेता, कोण आपूण कसले सांगत बसता. अनुभव केलो ना. जाल्यार असल्या श्रोत्यांतूं जर एखादो खरेची जाणतो मनुष्य आयलो, ताका बरोबर हें पितळ आसून कळटा. भांगार आनी पितळ हांचो फरक आसता न्हय, तर पितळ आसा हें कळटा. आनी मागीर ताणें कसले एखादो अशी प्रश्न विचारलो की हाका उत्तर कळना, मागीर तो अर्धवट वखता, ताका फजिती जाता. तेमी ह्या जगांतूं खंयची लबाडी किंवा फट्टीपण मस्त काळ चलच्याक शकना. वैद्या लागीं जर वखद वैद्य जर समना शिकिलो तरी तो रोग्याक बरें करूं शकना. आमी साईबाबा हांतूं पळयल्या आनी हें अशी मस्त संतांगल हांतूं पळयल्या की मस्त वैद्य म्हणून घेतले त्या काळांतूं कलकले हें करताले, कल म्हणटात ताका मंत्र तंत्र करून बरें करता म्हूण. आनी बरें जायनासतना ते रोगी मोरून वताले, कारण तुगेल प्रारब्ध म्हूण मेलो म्हणटाले. आपणाक तुगेल चुकीच वखदान मेलो म्हूण म्हणनाशिल्ले अशी. आनी तेमी ती
मागीर एक पण कळना पडे कोण लोक ताले वतले, लोक वच्चे बंद करतात कडे हागल जळफळ आटू लोक त्या संताला वतात आपणाला याना ती म्हणून तांकां त्रास दिवचो असं सगळं चूर करता जाल्यार भूस आणि धान्य कण असत न्ही त्या विंगड कोरकाची लागतात त्यामी ती मनुष्याक समर्थ सांगता ती करंट लक्षण ही प्रत्येकांत असतात आमकां केन्ना आलस येता भोव थकलेले वर जाता न्हीद येता आळस येता कले करचे नाकबा म्हूण दिसता तसो जरूर थोडे वेळ आराम करता पण सगळो दिवसूच न्हिदून रावचे ना आपणाल घरचे काम केल्ले तिवें करकात न्ही करका आणि उत्तम गुणांचो अभ्यास करका नुस्तें जेवचें खावचें टॉयलेटा वचचें आनी न्हिदोवचें इतलेंच आमगे हें करंटेपण किंवा कोणें सांगू गेलें तरी लक्ष दिवचें ना हांवच कोणकी म्हूण लेखून तूं कोण सांगतलो म्हूण हें एक हें आसता न्ही हां दुसऱ्याक तुच्छपणान हें करचें तशें करनासतना उत्तम गुणांचो अभ्यास करूंक उत्तम उपाय म्हळ्यार साधू संतांग सहवासांत रावप कसले करका म्हण ना तांचल्या मैत्री करची तांचल्या कम्युनिकेशन करचें तांणी सांगिल्ली ती कशी आनंदी तावळ आमकां तांचल्या लागीं वचना पण आमकां कळटा तांकां सुद्दां कितली संवसारांत दुख्ख आसता ती एक दोन न्हय की जी आमच्यासल्यांक सहन जायनाशिल्ली आत्महत्या करपा लागताची तितलें दुख्ख तांकां आसता ती जाल्यार तर की ती आनंदान राबता ती तर ते साधू संत ती कशी आनंदान राबता ती तांकां विचारचें हां आपल्या यशाचं रहस्य काय म्हणून विचारचें तर ती गमटे कोण सांगता ती की नाम घेवंका हां कडे नाना ग्रंथ तांचल्यात हांव श्रवण करून घेवंका त्यांनी श्रवण भक्ती आयल्या नुस्तें वाचचें न्ही हांव लायब्ररीन वचून पुस्तक हाडटा आनी हांव वाचता म्हणटात मस्तण आतां हेचे दासबोधाचे हांगा दासबोधू समर्थ त्या ग्रंथान बैसून आमकां विवरण करून सांगतात विवेचन करून सांगतात म्हणून आमकां कळटा नाल्यार पारायण करतले मस्त जाण आसत शेवटी कळ जाता इतले त्रास घेवन पारायणान नारायण नुस्तें आसना त्या पारायण केल्या श्रवण 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 म्हळ्यार कान करी गा सर्वांगा दोळे पळोवचे न्ही आमकां आमकां दिसता दोळ्यान तुवें बसून देव पळयता तरी श्रवणाच महत्व केल्याक श्रवण म्हळ्यार कान कान हांगा थंय हालना ती दोळे आमी अशी तशी मान हालोवन सगळे कडेन पळोवच्या जाता वय की न्ही त्यामी ती ते प्रत्यक्ष दिसता जाल्यार प्रत्यक्ष दिसशील आसताच म्हूण सांगूं जायना जाल्यार श्रवण तशें न्ही ते समग्र कान्नाचे जे आमगेले हें आसता न्ही ज्ञानेंद्रिय ते समग्रत आसता कान्नाक आस जाग हाल्लो ना जागेर तावन कान जाल्यार सगळे कडचे मागशीच आवाज आयलो तरी आयकता धूरचो खंयचो आवाज आयलो तरी आयकता सूक्ष्म मन सूक्ष्म केल्यार सूक्ष्म आवाज थंय आयकता ती तितलें करून सुद्दां त्या श्रवणाचें इतलें महत्व की कर्णेंद्र कोणाक केपें आसतात न्ही तांकां श्रवणेंद्रिय लायता ती म्हळ्यार हियरींग एड लायल्यार तांकां सगळे आजू बाजूचे इतले घो 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 आवाज येता की तांकां त्रास जाता जाल्यार आमगेले कान देवान दिले जे आसता ती ते इतले समग्र आसता ती की आमकां जाय जाल्लेच आवाज आयकता ती बाकी कले आयकना तिची त्यामुळे बरें जाता फप्पण उडोवचे कले हेंच येना तशी त्यामुळे श्रवण हें जावंका हें तांणी सांगलें तर नुस्तें लायब्ररींतल्यान हाड वाचचें पारायण करयेद वाचचेद विवेचन करना पण परत तुमी तें वाचका तातूंत लक्षांश समजून घेवंका अर्थ कितले नमुन्याचे आसतात शब्दार्थ विंगड भावार्थ विंगड तातूंत भाव केल्लो बेसीक भाव केल्लो तें कडेर मतितार्थ म्हळ्यार कळ्ळें मगल मतीक ताजो अर्थ कसलो जालो म्हाका कळ्ळें मगल जशी मती त्या प्रमाण म्हाका आकलन जाता आनी हांव जर चुकीचें आकलन केल्लें तर ताजेंची मनन केलें चिंतन केलें तर चुकीचें भरता भितरी तशी जावं न्हय म्हणून तें श्रवण बरें विवेचन करतले जाल्यार थावनूच आयकूंका नुस्तें आमीच वाचूं न्हय कडे तातूंत गर्भीत अर्थ आसता गूढ अर्थ आसता इतले सगळे अर्थ एक हक्क आसता ती ग्रंथांत तें कोणें सांगका आनी कोणें सांगका संतांग सहवासांत राबून तांचल्या थावन आयकूंका म्हळ्यार ते अंदर की बात सांगतात पयलीं श्रुती आनी स्मृती म्हळ्यार कल्लें श्रुतीन तूं मस्त जाण
कलकले म्हळ्यार मागशी अगदी मागशी बरोच हें नाशिल्लें तरी शिश्यांक शिकयतना तो गुरू अशी डूज अँड डोंट सांगतालो. अशी वागका, अशी वागूं नये, हें करका तें कोर नये, हें अशें करका तशें कोर नये, वेव्हारांत कशी वागका, अध्यात्मांत कशी वागका. मस्त बग सांगलें, मस्त बग. जाल्यार त्या शिश्यांक शेवटी कळना जालें, लक्षांत राबना. प्रॅक्टीस कोण कोण लक्षांत राबता न्ही. च्या करचेंची एक फावट शिकयल चलयेक हांव सुनें च्या कशें करचो म्हूण. दुसरे फावट करतना परत पळय हांव कशें करता म्हूण. तिसरे फावट तूं करी म्हूण सांग. चुकलें कलेपूण होडना, हाय परत करी, खंय चुकलें पळय, हाय परत करी. अशी कोण ती च्या करच्यांत एक्सपर्ट जाता. तशी आमी आयकून 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 ताजें श्रवण चिंतन मनन कोर न्हू. तें कोर उरलां का वागच्या का तावळे वागतन वागतन आमगेले कले चुक जाता ती होडना. संतांनी कल्ले म्हणलें तें आमकां प्रत्यय येना तसले वेळार कले मागीर आमगेले कली चूक जालेली आसता. जाल्यार तो सर आयकून आयकून न्ही आमकां इतली श्रद्ध बसता त्या संतांचेर की आमकां वायट दिसना. तांकां सांगता तेमी तुमगेले कले चुकले म्हणून वच्चे सोडना ती. अशी सुद्दां लोक आसता ती की वच्चे सोडतात, वच्चे बंद करतात. तशें कोर नये. तांकां विचारका, नम्र जावन विचारका, पण तुमी सांगितली तशी जाल्यार म्हाका कळ न्ही बा, हें समजाय न्ही मगेलें, कल चुकलें म्हण. तर ते पॉयंट आवट करता ती, गायड करता ती, समज कशें करता म्हूण. आनी तशी कोर न्हू करंट लक्षणां त्याग कशें करचो हें ते शिकयतात. शिस्त कशी आसता, न्हीद वच्च्याक थोडो तरी व्यायाम करता म्हळ्यार न्हीद वता, नाल्यार एक सम न्हीद येता. भंय जायना पडटरी थकलेले आसतात न्ही, एक सम केन्ना न्हीद पडटा म्हणून कळना. तशी जाल्यार ताजे थोडे मट्टाक आमीच मन घट्टी कोर न्हू तसले लक्षणां करंट लक्षणां त्याग कोर न्हू उत्तम गुणांचो अभ्यास करता, साधू संतांगेर सहवासांत राबता आनी नाना ग्रंथांतलो लक्षांश समजून घेवचो तांतले तांक. आनी ते समजून मात्र घेवचें न्ही, ताजें मनन करता राबता. आनी सार खंयचें असार खंयचें, विवेक म्हळ्यार योग्य खंयचें अयोग्य खंयचें तांणी शिकयल वेल्यान प्रत्येक तांकां ते 10वे विभुती छांतू कोण की म्हळें 10वे विभुती योग म्हूण आसा भगवद्गीतेंत. तांणी इंद्रियाण मनश्चाहम अमुक तमुक हांतू व्यास आपण ऋषींतू अशें सगळें सांगलें, कळ्ळें. तावळी ते एकान म्हळें हें मात्र वे व्यास म्हळें तोच वे, फक्त वामदेव म्हळ्यारीच मुक्त वे. अशें हांतू समर्थान ती सुद्दां श्रोत्यांनी हें काडल्या. अशी कशी शुकदेव आनी वामदेव मात्र मुक्त वे, बाकीचे मुक्त न्हय वे म्हूण. अशें न्ही, ते ओनाम शिकयल बरी. म्हळ्यार ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाय. ए फॉर एप्पल जाता, ए फॉर एरोड्रोम जाता, हय की न्ही, एरोप्लेन जाता. ए फॉर आई जाता, ए फॉर आनी कसलें जाता. तशी बी फॉर बॉल जाता, बी फॉर बटरफ्लाय जाता, बी फॉर ब्रायड जाता. मस्त आसता ती. तांतूले सादारण ते चेरडाक कसल्याच ओळख आसकी ते आमी ए फॉर एप्पल, एप्पल पळयल्लें आसता म्हणून एप्पल म्हूण सांगतात. म्हळ्यार बाकी शब्द आसना तशी न्हय. तशी ते जे संत आसत न्ही आमकां सांगता ती देव खंयचे खंयच्यान आसा लक्षांत सार असार कशी पळोवचें. प्रत्येक गणीत सोडून दिवचें जायना. प्रत्येक गणित कोणाकय गणित तज्ञाक सुद्दां प्रत्येक गणित आयिल्लें सोडोवचें जायना. लायफांत इतले गणित पडटात, इतले प्रश्न येतात ते जाल्यार सादारण ताका अमूक नमुन्या प्रश्न आयल्यार ताका अमूक नमुन्यान सोडोवचें अशी शिकयल्लें आसता. तर आमकां मस्त चाव आसता ती एक एक लावन आमी ते प्रॉब्लेम सोडोवचें पळोवन ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाता ती. आनी ताका सार आनी असार खंयचे असार, असार म्हळ्यार कलें अनित्य जें थोड्या काळान ताजी युटिलिटीच कमी जाता ते असार, ते उपयोग ना ताजे म्हापशी लागून. सार म्हळ्यार तथ्य. आतां कले काणी सांगली तांतूंत त्या दिसा सांगिल्लें की आमी भांगार घेवच्या वता ती कोमट्या पेटयेंत घालून दिलें भांगरा नेकलेस. दितन सुद्दां पयर ते देवकार्य आशिल्लें आमगेले घरचे लग्नांत ते मांडोवन दवरलेलें देवकार्य म्हणून. तर ते पेटयो बिटयो उगोवण अशी तांतू गोमटेंची. तर ती पेटी गळ्यान घालून घेतली ती हॉकल ना, ते दागीन काण गळ्यान घालून घेता. दवरतना सुद्दां ती लॉकरान धरना, ती पेटी विंगड कडेन दवरता. पण ती जर कोणाक दुसऱ्यांक दिवची आसल्यार किंवा दाखोवची आसल्यार
ते पेटयेन गोमटे कोण अरेंज करून ती दाखयता तशी आमी करता. सार म्हळ्यार कहलें तथ्य, मस्त काणयो. तर श्रुती म्हळ्यार आयकून आयकून श्रुती जाली. कड्डेर तांकां लक्षांत राबना जालें म्हणून कड्डेरी व्यासान म्हळें की तुमकां हें लक्षांत राबना न्हय तर आमी पुराण म्हळ्यार कथा, काणयो सांगलें. काणयान मस्त कलकल आसता, मनोरंजन जाता. आनी त्या मनोरंजनांतल्यान जें तथ्य मेळटा तें सेम सांगता. कल्ल केल्यार कल्ल वायट जाता, कल्ल बरें केल्यार कल्ल बरें जाता हेंची. जर तें तथ्य सार आनी असार काणोडोवचें आनी तथ्य मात्र आमी चिंतन मनन करचें. ताका स्मृती म्हळ्यार लक्षांत दवरचें, स्मरणान दवरचें. तशी सार विवेक साधू न्हू. कड्डेरी हें सगळें साध्य जायना पडे. हे देवा, तो जो परमेश्वर म्हणटा ती तो तूंच आस, तत्वम असी. हें सगळें पळयना पडे. पयलें मज्जांत आस तें दिसलें. सगळ्यांतूय देव आस हें पयलीं दिसलें. चराचरांत देव भरला कडे तो मज्जांतूच आस. मज्जांत आस मात्र न्हय. मग देह जड आशिल्ली ती भितर आशिल्लो तो हांवांची हें रियलायज जावंका. तत्वम असी तें तूंच आस. हें हाजें चिंतन कोण कडेन आत्मनिवेदन जाता. आत्मनिवेदन करचें आनी समाधानान राबचें हें तांणी सांगलें समर्थांनी. आत्मनिवेदन कशी दैहिक आत्मनिवेदन आसता. दैहिक आत्मनिवेदन कशें करचें की हांव सगळें देवागल मालकी, हांवें देवान मगल देह दिला. सगळें तागलें मगल केल्लें ना. आनी हांव जस्ट तागल काम करच्याक ताणें म्हाका जन्मा घाला ह्या हाजेर. तेमी देवा हांव एक ट्रस्टीसो म्हणल्यार म्हाका वापरचें दिला साधन. ती साधन वापर न्हू, ती तागल तो म्हाका सगळें पुरयता जेवण खाण. तावळी तागल मालकी हक्क आशिल्ली ती तागल काम हांव करता न्हय. तेमी ताणें प्रेरण दिली तशी हांव लोकांक उपयोगा पडका. म्हाका जी साधन दिल्यान ताणें फक्त स्वता स्वार्थ पळोवची न्हय. तें दैहिक आत्मनिवेदन जालें. म्हळ्यार ही मगल कले ना देवा, सगळें तुगेलेंची. इतली श्रद्धा, इतली विश्वास. योगक्षेम वहाम्यहम तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम. योग आनी क्षेम मेळोवचें, दिवचें आनी टिकोवचें हें देव पळोवन घेता. इतलें कळ्ळें. कड्डेरी जो आत्मा मज्जांत आत्मा जो आस, जो मगल देह चलयता तोच आत्मा दुसऱ्यांतूय आस, प्रत्येकांतूय. ते इतले सतेज, इतले गोमटे कलर नेचरांत, इतले गोमटे कलर हे कोण दिता. तुमकां दिसता आसतलें हांव परत तेंच विवेचन करता. समर्थ सांगतात लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे, विवरलेची विवरावे पुनः म्हळ्यार मात्र तें माथ्यान बसता. तशी तें चंचल आत्मनिवेदन. तिनूय गोश्टी आसत. एक जड जे दृश्य दिसता तें जड जाल्यार तांतूं अंतरात्मा प्रत्येक शरिरान घुसून हें करता. तो अंतरात्मा, तो जीव, तो अंतरात्मा, तो चंचल, अति चंचल. तशी निसर्गांत आसती मूळ माया तिवय चंचल. आत तशी दृश्य नंतर आसना. जर तांत एक जो जिवंतपण आसता. एक हें फूल पान कितले तुमी गोमटे ड्रॉईंग काडा ती तें जें देवान केलेलें गोमटें फूल आसा न्ही ताजे हांतू याना, तशी जायना. म्हळ्यार आतां हें पळयात ती हें फट्टी आसा गुलाब. खरो गुलाब जर माळ घेतलो ताची परमळ कोण दिवचें शकता. खंयचे अत्तरांत मेळना तें नॅचरल परमळ तो देवान दिवचें. तर तेमी ती तें जाल्यार जो अंतरात्मा आस मूळ माया ती अति चंचल. तेमी ती केन्नापूण तिका नाश जाता जाल्यार तीच आमकां मदत करची आस म्हूण तेमी रियलायज जावंका की हें मगल देह जड आस आनी तो देवान दिला वापरचे खातीर. आनी वापरच्याक कशी म्हाका मदत करचे खातीर अंतरात्माय दिला म्हूण ताल्ल्या कृतज्ञता. देवा हांव तुगल पुजन करता, मगल सगळें बरें करून चलय म्हणून तागलीच भक्ती करता. कल्ल्याक तो सगूण साकार जाता, मुर्तींत साकार जाता, आमगेल भितर साकार जाता, आमगेल मनांत साकार जाता, इतरांत साकार जाता. तें तत्व, आई तत्व, राम तत्व जे काय आसा हरी तत्व तें पुराय तांच्यांत आसता आनी आमकां ताजे अनुभव येता. कळ्ळें.
जाल्यार तेवें चंचल असं जाता ता केन्नापणी नाश असं आमकां होडना आमकां ते अविनाशीची इतले पावर तागेल मदत घेवन आमी शरण वचचें कंप्लीट शरणागती शरण शरण हनुमंता काय भक्तीच्या त्या वाटा मज दावाव्या सुभटा शरण शरण हनुमंता रे रामदूता रामदूता शरण शरण हनुमंता त्या हनुमंत महादेव हनुमंतागल पशु गेले योनी घेवन आयलो हां आमचे खातीर आमकां साधन शिकोवचे खातीर कितले आमी कृतज्ञ आसता आणि ताणें नवविधा भक्तींतली प्रत्येक पायरीचो काडल्या असले साधक तो आणि तागल अवतार म्हळ्यार श्री समर्थ तांणी प्रत्येक नवविधा पायरी तांणी हाताळल्या आणि प्रत्येकांत एक्सलन्स पावल्या ती एक्चुअली आणि तांणी आमकां सांगल्या की तुमी इतले कश्ट घेवंका म्हणना आपण सगळी शिजोवन दिता तातूंत खंयच्याय एक पायरीन सुद्दां तुमकां मुक्ती मेळूं शकता ती कशी मेळटा तें आपण दाखयता तांणी सगळें हें केलें असल्यांक शरण वचका आणि कड्डे हे दोन निवेदन जाल्ले आत्मनिवेदन की वर्ता ते निश्चळ परब्रह्म ते आपोआप आमी तांत वचून पडटात कडे आमी एकच जातात आमगे सेपरेट एंटिटीची वरना पण ते जो पर्यंत ते जायना तो पर्यंत आमी हे दोन हातून कृतज्ञता आणि सेवा स्वता काही केन्नाय हें कोर न्ही निराश जावं नये देवान आमकां कितलें सगळें दिल्लें सकारात्मक विचार आसता हें तर आतां आमी हें वाचच्या पटकन करंट परीक्षा श्रीराम धान्य उदंड मोजिले परित्या मापे नाही भक्षिले विवरल्या विण तैसे जाले प्राणी मात्रासी म्हळ्यार नुसतें मस्त बसचें न्ही हांव इतले स्तोत्र पाठ केली तितले हें केलें अशी न्ही ताजो अर्था सकट ताजें चिंतन मनन करून ताजो निधिध्यास तशें आमी जावंका म्हणून हें करता नाजाल्यार तें मापा भायर जाता मस्त माप मोसता माप मस्त धान्य मोसता पण ताका कले खावच्या मेळना पाठ म्हणटा आवरेना हां पाठ म्हणून गेले इतले पाठ घड 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 सगळें शास्त्र पाठ म्हणून दाखयतात एक एकले सगळी स्तोत्र पण पुसता काहीच कळेना अनुभव पाहता अनुमानामध्ये पडे अनुभव कल असं म्हळ्यार कल्ल्याच अनुभव जाय तुका आनी कल अनुभव जायी म्हाका पळय पाठ येतना पण अर्थ कळना उपयोग कलो शब्दरत्ने परीक्षावी प्रत्ययाची पाहोन घ्यावी येरती अवघी सांडावी एकीकडे श्रीराम नावरूप अवघे सांडावे मग अनुभवास मांडावे सार असार एकची करावे हे मूर्खपण श्रीराम आता नाव रूप आमगेले इतले व्हड गुरु परंपरा प्रत्येकागेलें नाव विंगड रूप विंगड हां पण तो देह वे गुरु देह म्हळ्यार गुरु वे न्हय तान तशी जे गुरु तत्व आसा तो देह तो तें तत्व आमकां मार्गदर्शन करता ते कशी मार्गदर्शन करता प्रत्येक तांगेल अवयवांतल्यान तें मार्गदर्शन तांगेल हातांतल्यान आशिर्वादाचे लहर येता ती तांगेल दोळ्यांतल्यान जी करुणा येता त्या करुणान कितले जाणांगेल रोग बरे जातात तांगेल हातान ती तीर्थ दिता ती ते तीर्थ पिवन कितले जाणांक बरें दिसता तांणी एक प्रश्न अशी कोर न्हय मा अशी कोर न्हय देवा पण म्हणल्यार पूर जाता कोण प्रयत्न कोण पळय जमतल तुका म्हळ्यार की जमकाची तान तुजे आशिर्वाद आसता ती ते तत्व उलयता ते देह उलयना एखादें भजन शिकयता ती एखाद स्वाध्याय शिकयता ती ताजी मागशी आमी ते कल्ल शिकयल्या तातूंत सार असार ताजे खातीर कितली काणी सांगता ती काणी आमी ती आमकां लक्षांत रावता मागशी ताणें एक काणी सांगिल्ली आमगेल्या सद्योजा शंकराचार्य स्वामीन ते 64 कॅमल्स म्हूण गांवांत तूं एक गांवांत एक चार्डा घेवन एक कपल वता तांगेली कामवाली आसता ती सांगता ती आमी जिके सामान घेवन येता ती हाका पळय म्हणून त्या खिडकीला उबरकार येता पळयलें ते वाळवंटांत खंय की राजस्थान की खंय की
तर एक उंट येता तागल फाटी इतली सुमार घाल्लेले वजन एक येता 1 कॅमल, सेकंड कॅमल हां तर ता कल्ल घाल्ल्या तागल हाजेरी तें वज्जेस कळ्ळें न्हय ती सांगता हें कल्लें म्हणून ओ थर्ड कॅमल, फोर्थ कॅमल हां कडेरी 64 कॅमल्स. ते अवाक जाता चेडूं म्हळ्यार चिके व्हड आसता ताका कळनाची की हे कॅमल्स खंय वचूले ताजी कल जातले तांगल आंगार इतले वज्जे ताजी कल मागीर तो हुक्क जालो तागल मायंड थंय हुक्क जालें. तें स्वाम्यान सांगलें की हांवच बापूस आयली कल जालें हाका म्हणून म्हळ्यार अम्मा यू नो 64 कॅमल्स अम्मा यू नो 64 ताजे भायर ते चेडूं कले उरले नाची अरे हा कोणाला बाद जाल की कल्या खंय की एक कडेन घेवन वता ते तर ते सांगतात तुम्ही भायर बसात ते चारडा मातमल्ल्या पेटय म्हणून एक संत सांगता थंय वतात तर कल जल्मा हां तूं कल कल पळयले हां एकदम 64 कॅमल आयले ना 1 केम, सेकंड 1 केम, थर्ड 1 केम ताला आंगार कल्ले शिले मस्त कलकल शिले वयतान तूं मल ती मेड म्हणाली तान कापूस आसता म्हणून हां मागीर यू नो 64 कॅमल्स हां मागीर तांगेल कल्ल जाल्ले म्हणून हय वे हांव सांगता कल्ल जालें म्हणून ते थंय वचून पळय थंय दूर एक गोडावन आसा गांवा भायर त्या गोडावनान थंय वचून की ना आनी थंय लोक राबता ती तांणी तें खाली केलें आनी ते गोडावनान पुरे तो कापूस घालो थंय आनी कितलो कापूसू सगळो खोल भरून कापूस जालो कडेरी त्या मनशाने अशी हांव तुका सांग कल जाल म्हणून हांव थंय वचून की ना आनी एक काड्डी झरयली आनी फक्कन त्या कापसांत घाम सोडली भक्कन पुरे उज लागून पुरे जळ गेलें हा म्हणा ते चेडूं हा म्हण मातशा वेळेला वच जीव उतरले तशी त्या काणयेन थंय आमी कल्ल बोध घेवंका स्मृती नुसते श्रुती न्ही सार असार तें जे तत्व आसा न्ही तें तशी मार्गदर्शन करता काणया रुपान म्हळ्यार समज लक्षांत रावका म्हणून तर तें तांणी सांगलें नावरूप असं अस्ति भाती प्रिय आणि नाम आणि रूप तर नाम रूप हे अविनाशी नाही विनाशी जाल्यार अस्ति भाती म्हळ्यार आस हां आणि अस्तित्व आसता का हां आनी कल्लें अस्ति भाती जे अस्तित्व आसा आमकां भाता है म्हळ्यार कल्लें आमकां आवडटा हां भास जाता ताजे आमकां हात लायल्यार कळटा अस्ति आस म्हण आमकां जाणयता ताजी जाणीव जाता अस्ति हाजी जाणीव जाता आनी ती जाणीव सुखद आसता प्रिय आसता हें दोळ्यान दिसना तशी परमेश्वराक जर चिंतन केल्यार तो आस हें कळटा हां आनी तो आमकां ताजो भास जाता तो आस तोच प्रत्येक हें करता बरें दिसता कशें दिसता बरें दिसचें म्हळ्यार कल्लें हें कोणाकय सांगूंक कळना जाल्यार बरें दिसता हो एक अनुभव आनी तें जें बरें दिसता तो सुखद अनुभव अस्ति भाती प्रिय तें नांव रूप आसा पळय तें प्रत्येकल्याक आपोवंका जाल्यार वेव्हारांत ताका कलेपणी नांव दवरका ताका कलेपणी रूप आसता दोळ्या मुखार येवंका जाल्यार विग्रह म्हणटात ताका विग्रह म्हळ्यार मुर्ती स्वाम्यांगेर सुद्दां एक मुर्ती आमकां दोळ्या मुखार चिंतनाक येवंका जाल्यार आमकां देहाचें ध्यान करका लागता पण त्या देहा भितर जें आसा दॅट वर्क्स नाव रूप अवघे सांडावे मग अनुभवास मांडावे सार असार एकची करावे हे मूर्खपण श्रीराम लेखके कुळ समजवावे किंवा उगेच वाचावे येणे दृष्टांते समजावे कोणीतरी लेखकाने कल्ले तांतू सार असं तें समजोवंका की अशीच वाचचें अशीच वाचून उपयोग ना तरी आमकां स्वाम्यांगल असल्यांगल सहवासांत राबल्यार आमकां सगळं कळटा बोलो श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी सद्गुरू महाराज की जय श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामी महाराज की जय आता हे सगळं गुरु परंपरेन तें एकच तत्व खेळत आसता तें तत्व कॉमन आसा प्रत्येक देह अशाश्वत आसा ताका देह दवरून वचका लागता मुखार कल्लें तर तेंची एवरी मॅन त्या बर्टन रसलान म्हळ्या हां एवरी वन इज इम्पॉर्टंट इन द सेन्स दॅट एवरी मॅन इज इम्पॉर्टंट
दॅट ही ॲक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रिवियस जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन. तशी गुरु परंपरा म्हळ्यार मगल गुरुला था नक्कल मेळ्ळें तें हा मगल शिष्यांतू तें ट्रान्सफर करता, ट्रान्समिट करता, ट्रान्सफर नाही ट्रान्समिट, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिम. तशी करता आणि ते कोण कोण तांगे शिष्य जातात की तांच्यांतूय ते ट्रान्समिट करू शकतात. ते तत्व जेथे नाही समजावीस तेथे अवघी कुसमुस, नुसते ऐकले हां आणि कले कळणीची म्हणून परत विचारू गेल्यारी अर्धवट शिकील जो अर्ध हळकुंडाने हळदू जाल्यात म्हणटा ती तसले जे विवेचन करू बसता ती तांक कले विचार कल तू विचारता पुसो जाता वस वस वस्कनांगार येता वस वस वक्ता करी श्रीराम. नाना शब्द एकवटिले प्रचिती वेण उपाव केले. प्रचितीची येणी नुसते शब्द ऐकले परी ते अवघेची व्यर्थ गेले फड प्रसंगी. म्हणजे ज्यांना प्रसंग पडता त्यावेळी आमकां ताचो उपयोग करू कळना. पसेवरी वैरण घातले म्हळ्यार प्रॉब्लेम कस सोडोवचें म्हणून आमकां मस्त ताजे हें दिलेलें आसता कल म्हणटा फॉर्म्युले. जाल्यार खंयचो फॉर्म्युला कशी वापरचो तें समज शिकयिल्लें आसना किंवा ते ताणें वापरलेलें आसनात. नुसते फॉर्म्युले पाठ करतात थोडे जाण पाठ केले वरी तशें शिकोवन गणीत सोडोवचें जायना. जिवनांतले प्रसंग सोडोवचे जायना. आमकां ज्ञान मेळोवच कशी हें करूंक कळना जाल्यार आमी संतां लागीं स्वाम्या लागीं बसून हें शिकून घेवंक कशी प्रसंग आयल्या तातूंत खंयचो फॉर्म्युलाचो कशें उपयोग करचो कशें करचें. हां पसेवरी वैरण घातले तातडीने जाते ओढले मस्त तितले दांत्याने. आतां हल्ली दळण बिळण कोणें करनात म्हणा ते पयलीं उडदा मुहूर्ता वेळा पळयले जोर जोराने दांते ओडतात. तेणे पीठ बारीक आले हे तो घडे ना. भर अडशी दळचे सरी जोर जोरान फास्ट करपाक आणि मस हें घाल थोडे थोडे घाल न्हू जोरान अडचून हें केलें बारीक पीठ येता. हां तातडीने जाते ओढिले तेणे पीठ बारीक झाले हे तो घडे ना. श्रीराम घासा मागे घास घातला. एकल्यांक चेडवां लावची पद्दत विंगड आसता. तांकां केन्ना एक फावट ताका जेवण जाता तशें दिसता. बकाण भरलेले वारी चमच्याने एक घास घालो तर चाबून जावचे पहिले दुसरो घास घालो तशी उपयोग ना. घासा मागे घास घातला अवकाश नाही चावायला. अवघा बोकणा भरिला पुढे कैसे मुखार केले वक्कू जातले ताका. ऐका फडणीसीचे लक्षण विरंग जाऊ नेदी क्षण. तर फडणीस म्हळ्यार कलें कार्यशाळा खंयची आसता तांचो मुख्य आसता फडणीस. तो अशीच कले करना समस्तांचे अंतःकरण सांबाळीत जावे. ते मस्त लोक येतात तांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवंक लागता. सूक्ष्म नामे सुखे घ्यावी ती तुकी रूपे वळखावी. मस्त नाम सुखान तांगे नांवान आपयाती त्या नांवां जप कराती तितले रूप दोळ्या मुखार हाडाती जाल्यार ही वळख होवन समजवावी श्रोतयांच. तातूंत तत्व कशी हें समजूंक फॉर्म्युले शिकयले. फॉर्म्युले वापरची कशी केन्ना वापरचे कशी वापरचे खंयच्या प्रसंगांत खंयची फॉर्म्युला कामां येता ती हें शिकका. हें प्रपंचांतूय कामां येता आनी अध्यात्मांत तरी येताच येता. समस्या पुरता सुखी होती श्रोते अवघे आनंदती अवघे क्षणक्षणा वंदिती गोसावियासी. ते कोण शिकयले न्ही तो आमकां सद्गुरू जाता ताचे बद्दल प्रचंड आदर येता. समस्या पुरता वंदिती समस्या न पुरता निंदिती. जाल्यार थोडे जाणांक श्रद्ध आसना तें घेतलें की आमकां कळका म्हूण प्रॅक्टिसान येता न्हय साधन करता तावळे मात्र कळटा. एक पण नुस्तें आयकून पयलीं पण तो कळना तांणी हें करतना पळोवन आमकां कळना. सादें चावीन बागील उगडचें जायना आमकां सम कळना जाल्यार. तर त्या मिती जाल्यार थोड्या लोकांक हें कळना कल्ल हें तुगेल चावी लागनाची. समस्या पुरता वंदिती समस्या समज जाली की ताका वंदन करचें आनी समस्या न पुरता निंदिती गोसावी चिणचिण करीती कोण्या हिशेबे वय की न्ही. तशी तेमी ते अर्दकुडे जे गोसावी आसता ती शिकयतले अर्धवट ज्ञानाचे तांकां स्वताक सम कळना. त्या दुसऱ्यांक हें प्रॉब्लेम कशी तेमी ती जे प्रापंचीक जे संत आसता ती ते सगळे धक्के खावन शिकिल्ले आसतात. इवन संन्यासी हे लोक इतले धक्के खावन शिकिल्ले आसतात. तुमकां सांगता आमगेले पर्तगाळी स्वाम्याक मेळचे ह्यो सुयोग आयलो आमकां तावळ तांगेले आशिर्वचन आमी आयकलें विद्याधिराज तीर्थ
विद्याधीश तीर्थ तांणी सांगलें आमकां आजी आमी हांगा येतात म्हणून कौतुकान पालखीन बसून हाडले खंय आमकां तांगेले ते GSB पालखीन बसून हाडले आमकां जाल्यार पालखीन बसचें सूख कसलें म्हळें आमकां बयसनापण कळ्ळें त्या पालखीत धरतले एक उंच आशिल्लो एक चिकी टिंगो आशिल्लो ती पालखी अशी वांकडी जाली आनी अशी 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 करून हल्लावन धोल्लावन आमगेले पुरे हाड्ड खिळखिळ जाली उरण आमी हाज्यान टांग्यान वताली तावळ तशीची तो घोड एक एक कोणता अशी जंप मान वता एक कोण वाटेल तशी वता त्या घोड्यार बसून आमी हांगा वचूली खंय वयरी ते देवी पळोवच्याक 14 किलोमीटर वतात न्ही ते सगळे अशी थाय जाणी पुरे चल्लोन गेले तर ताजी सूख कशी तर तांणी एक सांगलें देवाक सुद्दां अशी पालखीन बसून व्हरता ती पाप देव काय उरलयना न्ही देव उरलयना म्हणून ताका दुख्ख कळना नांचयतात खंय पालखी तशी ज्या हांकां ताजें महत्व कळना हां जागरूकपणे व्हरका आमी देवाक व्हरतस ती एक पवित्रपणे एक हाज्यान व्हरका हां तरी तांकां कशी गम्मत करची कशी उत्साह नांचे वाटेल भितर त्या देवाल तोपाप कसले उरलेना जाल्यार आमकां पुरपूर जालो म्हणूच आमकां हो अनुभव आमगे स्वाम्यांनी दिल्लो आसतलो म्हळ्यार आमगेले होड्ड स्वाम्यांनी आमकां हो अनुभव दिल्लो म्हण अशें तांणी म्हणलें कळ्ळें तेमी ती बरें हाजें तर समज ज्ञान आसना न्ही त्या कोणें विचारलें असो चिडचिड करत कसलें रे तुका कळना म्हण अशें म्हणटात शिवाय आपणाक एक्सप्लेन करूं कळना हें मान्य करनात तेमी ती गुरू करतन सुद्दां शुद्ध सोने पाहोन घ्यावे कसी लावून लावावे श्रवण मनने जाणावे प्रत्यासी प्रत्यय यत्किना वैद्याची प्रचित येना व्यथा परती होयना म्हळ्यार व्यथ वचना आणि रागे जावे जना कोण्या हिशेबे तू वैद्य म्हणून बसला तुगल गुणूच येना वखदाचो आणि वैराणी आमचेरी कोपता कल्याक हां श्रीराम खोटे कोठेची चालेना खोटे कोणास मानेना या कारणे अनुमाना खरे आणावे लिहिणे न येता व्यापार केला काही एक दिवस चालिला पुसता सुरनीस भेटला तेव्हा खोटे ऑडिटर आयलो बरोवनच्या हक्कले कळना ताल हाता तो गुजो आस तान्ने बरोवन दिले आणि तान्ने कलकी गफलत केली पयशे खाल्ले जेन्ना ऑडिटर आयलो तावळे फट्टी हिशेब म्हूण कळ्ळें श्रीराम सर्व अवघे हिशेबी ठावे प्रत्यय साक्षीने बोलावे मग सुरनीसे काय करावे सांगा नाका हां क्लार्क कल करतलो सुरनीस म्हळ्यार क्लार्क किंवा तो ऑडिटर समज जर केल्लें काम तरी ऑडिटर कले करूं जायना ताणें पास करपाची स्वये आपणची गुंते समजावीस कैसी होते नेणता कोणी एकते आपदो लागती म्हळ्यार कोणाक एकले कळनासन केल्यार मस्त कश्ट पडटा ती प्रपंचान तूं परमार्थान तूं कसले कळनासतना कोण कोण म्हणटा ती हांव तुका आत्मज्ञान करून दिता माथ्यार हात दवर म्हणून अशी कोणालो माथ्यार हात दवरून घेवं नये एक एक फंतां कलेपणी सिद्धी असल्यार पिश लागता असल्यांक तेमी तशी ना समज सिस्टमॅटिकली पायरी पायरीन वचका आणि आमगेलेंच धन आसत आमकां खंय दुसरी कडेन वचून मेळोवचें ना आमगेलेंच आमगेले हक्काचें आसत आमकां तें मेळकाची देव दिताची कळ्ळें आमीच आसत देव फक्त ताल्ल्याक आमी पळोवंक इतलेंच बळे विण युद्धास गेला तो सर्वस्वे नागवला शब्द ठेवावा कोणाला कोणे कैसा ते वाली आणि सुग्रीवाल खबर सांगितलं जे प्रचितीस आले खरे तेच घ्यावे अत्यादरे अनुभवे विण जी उत्तरे ती फलकटे जाणावी श्रीराम शिकवू जाता राग चढे परंतु पुढे आदळ घडे शिकोवच्या वचुल्यारी कोप येता कडे आदळा पट करची सांगू गेले खोटा निश्चय तत्काळ उडे लोकांमध्ये खरे सांडुनी खोटे घेणे भकादेस काय उणे त्रिभुवने नारायणे न्याय केला म्हळ्यार कळ्ळें खरे काणू कोणे बळजबरीने फट्टी हाजो पक्ष धरलो आणि वाटेल तशी बडबडच्या लागलो तरी न्याय करतलो जो परमात्मा आसा तो जगांत आसच न्ही परमात्म्याला न्याय आसता तो न्याय करता तो न्याय सांडिता शेवटी अवघे जगची लागे पाटी
सगळे जण ताजे मागशी लागतात कडेरी. तू आमकां फसयलें, तू आमकां फसयलें. खंयची बँक बुडली पळय, ताका धोन मारता ती लोक. तर जनी भांड भांडो हिंपुटी किती व्हावे. कल्ल्याक असं सर नाक्क जालेले उद्योग करता ती. त्यापेक्षा सम पायरी पायरीन वचा ती, संतांगेल सहवासांत राबा ती, समची शिकून घ्या ती. प्रपंचान सुद्धा पयलीं सांगलें की प्रपंचान सुद्धा पोंवच्या शिकचे असल्यार स्विमराल्या वचून शिक्का, गायन म्हणचे असल्यार गायन गारेल्या वचून गायन शिक्का, हें सगळं सांगल्या वय की नाही प्रपंचान सुद्धा. तर अध्यात्मात सुद्धा ज्या मनुष्य आत्मज्ञान जाल्या ताल्ल्या वचूनच शिक्का. आत्म म्हळ्यार कल्ले म्हण. अन्याये बहुतांस पुरवले, हे देखिले ना ऐकिले, वेडे उगेची भरी भरले असत्याचे. कोण असत्य करतने एक फट्टी केल्यार 100 फट्टी उलोवंका लागता. तेमी पयलेंची खर उलोवचें. भले कोणें गोंज घालो, शिक्ष दिवो जाल्यार त्या लक्षांत दवरका लागना आमी फट्टी कल उलयली म्हूण. मागीर त्या कन्सरसून मुखार उलोवंका लागता फट्टी. त्या लक्षांत ना जाल्यार आमी फशी पडटात. असत्य म्हणजे येतेची पाप, सत्य जाणावे स्वरूप, दोहीमध्ये साक्षेप कोणाचा करावा. पाणाक करची सांगा ती. मायेमध्ये बोलणे चालणे साचे, माया नसता बोलणे कैचे. या कारणे निशब्दाचे मूळ शोधावे. आता त्यांनी मस्त महत्वात सांगल्या. माये मिती आम्ही शब्द ही माय असं तांत बोलणे चालणे जाता. हां जाल्यार माय जर ना जाल्यार कल्ल व्हरता शेवटी निशब्द ज्ञान मात्र व्हरता. ज्ञान म्हळ्यार कलें प्रत्यय, ज्ञान म्हळ्यार प्रत्यक्ष अनुभव, ज्ञान म्हळ्यार समाधान, ज्ञान म्हळ्यार शांती, प्रसन्नता. ही आमकां फील जावंका. हां ताजी मूळ सोदका. ताका कल करका की जो वक्त सांगतस तो उलयता ताका वाच्यांश जाणोनी सांडावा, लक्षांश विवरोनी घ्यावा. ताका लक्षांश कल्लो, तांतूल भावार्थ कल्लो, मतितार्थ कल्लो, सगळें ताल्ल्या थानू विवेचन करून घेवंका. या कारणे निशब्द मूळचा गोवा आडळेन. हां तरी निशब्द जायना पडे आमगेल मनान कसले संदेह वरनात. श्रीराम अष्टधा प्रकृती हा पूर्व पक्ष, सांडून अलक्षी लावावे लक्ष. अष्टधा प्रकृती देह हे पूर्व पक्ष झालो. जे जे यद दृष्टम तत् नष्टम. एक पण कळलें मागीर कल्ले लक्ष लावचे सारकेंच. अलक्ष कल्लें ताजे बद्दल थंयच लक्ष लावंका, ते विचार घेवंका आनी ताजे मनन करका. मननशील परम दक्ष तोची हे जाणे. हां नाना भूस आणि कण एकची म्हणणे अप्रमाण, रस सांडून चोवडिया कोण शाणा सेवी. कब्बा रसांत रस असतवय म्हणून रस सोडून ताजी चोथ कोणें खातवे काय ना. तशी पिंडी नित्यानित्य विवेक. नित्य खंयचें अनित्य खंयचें. पिंडांत आत्म हो नित्य आणि पिंड म्हळ्यार शरीर हें अनित्य. ब्रह्मांडी तेंच ब्रह्मांडान नेचरांत सार आणि असार अनेक तथ्य असता आणि असार असता अनेक. सकळ शोधून या एक सार घ्यावे. मायेकरिता कोणी एक अन्वय आणि व्यतिरेक. अन्वय म्हळ्यार कलें पिंडा संबंधान नित्यानित्य विवेक आणि ब्रह्मांडा संबंधान सारासार विचार करून सगळ्यांक शोध घेवन तांत कल्ले सार मेळत की तितलेंच घेवंका. हां तांत हांगा सांगल्या माया आस म्हणून मायेच निरसना खातीर अन्वय आनी व्यतिरेक हाच विचार करका. हां म्हळ्यार कल्लें की माया निरास हें सगळें सगळी फट्टी. फक्त एक परमात्मा मात्र खरो. हां निश्चळ परब्रह्म अशी सोदून वचचें तें ज्ञानी लोकांगेल काम. जाल्यार आमकां सामान्य मनशांक हें दिसता. फट्टी कशें म्हणचें जाल्यार तें मिथ्यास. मिथ्या म्हळ्यार फट्टी न्हय. मिथ्या म्हळ्यार नश्वर. हें वायट जावचें ना जावचें. मागीर खंयची शाश्वत आस हें पळोवन तो परमेश्वर. आनी हें सगळें मिथ्या आसवय जाल्यार तांत बशील परमेश्वर तो खरो आस आनी तो म्हाका जाय. हें अन्वय आणि व्यतिरेक हें ते माया नसता विवेक कैसा करावा. तत्वे तत्व सर्व शोधावे, कड्डेरी महावाक्यी प्रवेशावे. तांतू हें करतना तें गूं 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 कोण करतना तें सुरवंटा फुलपाक जाता. तशी तत्वम असी तत्वम असी तत्वम असी देवाल्या वचले ताजेंच ध्यान आणि आत्मनिवेदन पाहावेस पावावे समाधान. श्रीराम इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे करंट परीक्षा निरूपण नाम समास पंचम. श्रीराम.
आता आनी एक समास घेवया पटकन. हो उत्तम पुरुषागल समास आसा. उत्तम पुरुष म्हळ्यार हांगा ह्या समासाचें नांव उत्तम पुरुश. जाल्यार हो समाज राजकारणा संबंदांत आसा. त्या काळचे समर्थांगेल हातूंत अपेक्षीत आशिल्ले उत्तम पुरुश म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज. त्या काळान मुस्लीम सगळे राजवट आशिल्ली. कोणागेल भ्र काडची छाती नाशिल्ली. इतलो अन्याय करताले. आमगेले हिंदू लोक तांगेली चाकरी करताले पोटा खातीर. शिवाजी महाराजान स्वताल बापूस हाडले आशिल्ले, सरदार म्हण आशिल्लो मुसलमान रायाले कळ्ळें. तेमी ताका कल्ले पण ताका मनान पट्ट नाशिल्ले थोडे गोश्टी. आमगेले लोक पयशे खावन पयशा खातीर आमगेल्या लोकांक, गरीब लोकांक लुटताले. बायलांगेले अब्रू लुटताले. तावळ तांकां कोण अशें दिसता न्हय. म्हणून त्या वेळार एक अधम पुरुषागल वर्णन हातूंत 3 आनी 5 ओविंतू समर्थांनी अधम पुरुष म्हळ्यार कोणी ना, अफजल खान. तर हनुमंत स्वामींगल बकरीनुसार ह्या पहिले 12व्या अफजल खान आयला. त्यामी ती शिवाजी महाराजांक बरोवन पेटयल्यान तांणी की तुमी अगदी काळजी घेवंका. त्या काळान तूं हें नाशिल्लें कळ्ळें, फोन नाशिल्ले, तार नाशिल्ली, कळ्ळें नाशिल्लें. घोड्यार थंय मॅसेज वताले आनी घोड्यार थंय वतना कोणें पुणी पकडताले हेर आनी तांकां मारून घालताले. तरी अशी मॅसेज घेवन वता म्हळें. तर समर्थ इतले समर्थ आशिल्ले की तांणी विवेके नरतनु ही जाणूनी अशी करून तशी करून केल्ल्यार एक मॅसेज, एक कविता शिकोवन दिली. घोड्यार थंय पेटयली कोणाक, शिवाजी महाराजांक. आनी तांचे कोणें ताका पकडलें कोणकी पळयल्यार तांकां कले कळना न्ही. मुस्लीम लोकांक, आमगे लोकांक सुद्दां अशिक्षीत लोकांक कले कळना. तर तो वचूलो आनी शिवाजी महाराजांक तें दिल्ल्यार ताजे आद्याक्षर मेळयल्यार तांचो मॅसेज आशिल्लो की विजापूरचा सरदार निघाला आहे, एकांती बैसोनी इष्ट योजना करावी. हो मॅसेज तांचो आशिल्लो. तांगे स्फुट प्रकरणान ते सगळ्याच तशी. तर त्या वेळार ते जवळ जवळ 1659 आयिल्ले. तर त्या तांणी सांगलें चिलखत घालून वचका. हें सगळें तांणी कलकल काळजी घेवंका. आनी कड्डेर तांणी स्वराज्य जावंकाची म्हणून तुळजाभवानी तुमकां ताजेर तिगल कृप आस तरी सुद्दां तुमी गाफील रावच्या ना. विचारपूर्वक प्रत्येक गोश्ट करा. ती चिलखत घालून घेया, ती हें करा, ती तें करा ती. आनी बालवयान तुची अफजल खानार संकट आयिल्लें. इतलें सान आशिल्लें. अफजल खान म्हळ्यार दिपपाड. ताणें आओ बच्चे म्हणून ताका हें केलें. जाल्यार तांणी पयलेच सावध केलेली ती वागनक हांणी वेर केली, चिलखत घालून घेतिल्लें लोखंडाचें. तेमी तांकां कले जाय न्ही. आनी तांणीची अफजल खानालो वध केलो. तो पराक्रम इतलो मोल्लाच आशिल्लो की श्री समर्थ आनंदाभरांतू ताका अभिनंदन करतात. अभिनंदन तरीके शिवरायांक तांणी ईश्वरा अवतार म्हूण म्हळ्या. शिवशंभू ईश्वराचे देणे ईश्वराचे. जाल्यार ह्या यशाने शिवाजी महाराजांनी हुरळून वचूं नये म्हळ्यार ही शूड बी ऑन द ग्राउंड. म्हणून अभिमाना मिती आनी मुखार गाफील राबूं नये. अजून सान आसा वयाने म्हळ खातीर तांणी तांकां स्पश्ट सांगलें की हे सगळे तुमच्यांतले गूण आसा न्ही, हे तुमकां देवान दिल्या ती देवान दिल्या ती समर्थांनी सुचयल्या. आनी तेमी ती जिवनांतू हे यशाचे प्रसंग तुमगेल्यान आयले ते पयलीं पचोवच्या शिका. ती हे सगळे आपणाल यश म्हळ्यार भगवत कृपेचो आविश्कार आसा हाजे भान दवरा ती. आनी हें आतां आमी वाचच्या 6वें. श्रीराम. नाना वस्त्रे नाना भूषणे येणे शरीर शृंगारणे विवेके विचारे राजकारणे अंतर शृंगारिजे. नाल्यार आमी हो पर करुया. परत आज खंयचो मंगळारा घेवया हो परत. कलमे हो इम्पॉर्टंट आसा. थोडेच श्लोक आसा ती जाल्यार इम्पॉर्टंट आसा. एक जाल्यार परत पटकन वाचता. श्रीराम. नाना वस्त्रे नाना भूषणे येणे शरीर शृंगारणे विवेके विचारे राजकारणे अंतर शृंगारिजे. अंतर तांकां बरयलें तें हें आसा, मॅसेज आसा. समर्थांनी तांचे खातीर बरयल्या. शरीर सुंदर सतेज वस्त्रे भूषणे केले सज्ज जाल्यार अंतरी नसता चातुर्य बीज कदापि शोभा न पवे. चातुर्याने वागा ती, वेळ वखत ओळखा ती,
एकांती बैसोनी इष्ट योजना करावी. तुंड हेकांड कठोर वचन यात स्पष्ट सांगल्या. अखंड तोले स्वाभिमानी, न्याय नीती अंतःकरणी घेणार नाही. तरे शीघ्र कोपी सदा, कदापि न धरी मर्यादा. राजकारणाच्या संवादा मिळोची नेणे. जो आयला ने ताका राजकारणात संवाद करच्या कळना. हे ऐसे लोंद बेईमानी, कदापि सत्य नाही वचनी. पापी अपस्मार जनी राक्षस जाणावे. श्रीराम त्यांनी स्पष्ट कल्पन दिल्या. आता हात जे शब्दांचे कळ तांक त्या मुस्लिमांक कळना तेमी बरे झाले. समयासारिखा समयो येना, प्रत्येक समय एकल एकासना बरेची. नेम सहसा चलेना, केन्नाय तुम्ही कशी वागता ती भोळेपणाने तो भोळेपणात चलची ना. नेम धरिता राजकारणा अंतर पडे. तुम्ही नेमाने सगळे धर्मानेच वागच्या वचूनच जायना. तुम्ही तान्ने जर गफलत केली, तान्ने जर कले दगाबाजी केली, तुम्ही तशी ताक सावध राबका. जाल्यार कल करका अति सर्वत्र वर जावे. प्रसंग पाहोन चालावे. हठ निग्रही न पडावे विवेकी पुरुषे. किती गमटे हें केलं. बहुतची करिता हठ, दोहीकडे सारिकाच विवेक. दीर्घ सूचनेचे कौतुक कळले पाहिजे. म्हणून त्या दीर्घ सूचन कशी ताक सांगले भय आम्ही तुक मेळू उत्सुक असती. तर तू मावळ देशात थंच्यान यो, गुड्ड्यार्थान यो म्हणून ताक सांगले. कळणे कळल्याक ताक तो रस्तो गोतना. गोरिला वॉरफेअर थंय करू जाता. ताण मस्त जाणा कळमे त्या थोडेच हांगेल मस्त लोक आशिल्ले अफजल खाना वले. तेमी मेळूक म्हणून पयले शामियान होड बांदलो आनी जणू हांव तुका शरण आयला अशी. तरी म्हाका तो भित्ता म्हणून तूंच यो मेळूक म्हणून अशी सांगले फटीची. बातमी कल केलता हेरान वचून कल सांगले हाका अफजल खानाक तू इतलो होडू तो सान बच्चस ताक तुगल भंय दिसता. म्हणून तान्ने सांगल्या तो अजून इतलो दूर वचनी तर तूंच ताक मेळू यो, आपण तुगल पुऱ्या आदरात ते करता. होड शामियान बांधलो. तर तान सांगले आमी एकेकड्यांनी मेळका म्हणून, कोणेय येवच्या ना. हो म्हणाले. तर हांनी हातांत वाघनक घाल्लेली आणि अशी मुठी धरलेली. ती वाघनक म्हळ्यार अशी उघडकी हें जाता तशी. कळ्ळें. दिसनाशिल्ली ती अगदी हाताचे तळव्या वारीच आशिल्ली. जाल्यार ते अशी केली की ती उगडताली. तसले घालून वचूले ते आणि चिलखत घालून. इहलोकीचा संचितार्थ, परलोकीचा परमार्थ. संचिते विण व्यर्थ. जीतची मेले. एकदा मेल्याने सुटेना, पुन्हा जन्मोजन्मी यातना. आपण असं मारी वाचविना तो आत्महत्यारा. तांसान पळय वाटेल तशी वागू नका, काळजी घे. ना जाल्यार फाय हांतूल कोणेपणी एकळोची जगचस. प्रतिजन्मी आत्मघात कोणे करावे गणित. या कारणे जन्म मृत्यू केवी चुके. तेमी तू आता कोणेपणी एकळं वाचतलो आणि ते तू वाचका म्हणून काळजी घे. कल्ले जे काही दगाफटक जाल्यार कल करचे, विचार कर न्हू, सगळे करा ती. आणि तुळजा भवानी तुका फाटी राखेस आपणे प्रार्थना करता. श्रीरामस मागची. प्रतिजन्मी आत्मघात कोणे करावे गणित. या कारणे जन्म मृत्यू केवी चुके. देव सकळ काही करीतो, ऐसे प्राणी मात्र बोलतो. त्याचे भेटीचा लाभ तो अकस्मात झाला. आता देव सगळं करता म्हणून समर्थांक गोत आशिल्ले. तर तान्नेत तांकां इतली खुशी जाली हातून सक्सेसफूल जायना पडे. वध जालो अफजल खानालो. तांकां म्हळें देव सकळ काही करीतो, ऐसे प्राणी मात्र बोलतो. जाल्यार तो देव तुगल रूपान आयलो हे शिवबा. त्याचे भेटीचा लाभ तो मला अकस्मात झाला. विवेकाचा लाभ घडे जेणे परमात्मा ठाई पडे. विवेक पाहता सापडे विवेकजनी. देव पाहता आहे एक, परंतु करीतो अनेक. त्या अनेकास एक म्हणो नये की. अनेक करता आणि अनेक रूप घेऊन करता. देव एकूच वय जाल्यार अनेक करता. देवाचे कर्तृत्व आणि देव कळला पाहिजे अभिप्राव. देव म्हळ्यार नुसते मूर्ती नाही, कर्तृत्व महत्वाचे. कळल्या विण कित्येक जीव उगेच बोलती मूर्खपणे. शहाणपण वाढाया कारणे, तृप्ती लागी उपाव करणे ऐसे झाले. जेही उदंड कष्ट केले ते भाग्य भोगून ठेले. येरते बोलतेची राहिले करंटे जन. करंट्याचे करंट लक्षण समजून जाती विचक्षण.
भल्याचे उत्तम लक्षण करंट्यास कळेना, त्याची पैसावली कुबुद्धी, तेथे कैची असेल शुद्धी, कुबुद्धी तेची सुबुद्धी ऐसी वाटे, मनुष्य शुद्धीस सांडावे, त्याचे काय खरे मानावे, जेथे विचाराच्या नावे शून्याकार, पण तू सगळं केलंय, विचारे इहलोक परलोक. हां, विचारे इहलोक परलोक, विचारे होतसे सार्थक, विचारे नित्यानित्य विवेक पाहिला पाहिजे. हां, आणि तू मग दिसता हांवें चुकून समाज षष्ठ वाच्य बदला हांव सप्तम वाचलं. असं आता वेळ ना, एक पेज मुखार गेले. ऐसे लोंद बेईमानी ते जालें कडेरी. म्लेच्छ दुर्जन उदंड बहुता दिवसांचे माजले बंड, या कारणे अखंड सावधान असावे. सकळ करता तो ईश्वरू, तेने केला अंगीकारू, तर या पुरुषाचा विचारू विरडा असे. न्याय नीती विवेक विचार, नाना प्रसंग प्रकार, परीक्षणे परांतर, देणे ईश्वराचे. समजून घ्या, ईश्वराकडे देणेस. महायत्न सावधपणे, समयी धारिष्ट धरणे, अद्भुतची कार्य करणे, देणे ईश्वराचे. देव तुक सांभाळ घेता. यश कीर्ती प्रताप महिमा, उत्तम गुणासी नाही सीमा, तुला सगळे उत्तम गुण असत. हॅव कॉन्फिडन्स, नाही दुसरी उपमा, देणे ईश्वराचे. देव ब्राह्मण आचार विचार, कित्येक जनासी आधार, सदा घडे परोपकार, देणे ईश्वराचे. इहलोक परलोक पाहणे, सावधानपणे राहणे, बहुत जनांचे साहणे, देणे ईश्वराचे. देवाचा कैपक्ष घेणे म्हणजे कैवार घेऊन, ब्राह्मणांची चिंता वाहणे, ब्राह्मणांक प्रतिपाळ करचे, बहुजनासी पाळणे, देणे ईश्वराचे. आत्ता ते सांगतात धर्मस्थापनेचे नर, ते ईश्वराचे अवतार. तू ईश्वराला अवतार असं हे झाले आहेत, पुढे होणार, देणे ईश्वराचे. उत्तम गुणांचा ग्राहक, तर्क तीक्ष्ण विवेक, धर्मवासना पुण्यश्लोक, देणे ईश्वराचे. सकळ गुणामध्ये सार, तजविजा विवेक विचार, जेणे पाविजे पैल पार, अरत्र परत्रीचा. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे उत्तम पुरुष निरूपण नाम समास षष्टम. आता मुखाल पंथा हा षष्ठ समास परत एक पण घेता, बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि चुकून वाऱ्यान म्हाका दिसता पेज हें जालें, त्याने ती हा विंगड समासांतले वाचले, म्हाका कळ्ळें तें विंगड जालें म्हणून. पण परत हवे परत घेवया, आज मुखावेले घेवया. क्षमस्व, मगल चुकलें. तरी आता मी हें जे ताजे खातीर देणे ईश्वराचे म्हणटा ते रामराया लागीं सगळ्यां खातीर प्रार्थना करता ती. कळ्ळें? कल्याण करी राम राया, कल्याण करी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. हें म्हण प्रार्थना करून ते आमी समर्थांच्या चरणाचेर हें पुष्प दवरया आनी म्हणया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.